Organ tuka sumion Jesu, hoglap tuka sumion Jesu. Jesu Krista te मोगाच्या भाव भयणीनो तुमका सर्वांक 27व्या आयताराच्या सद्याकाळाच्या आयताराच्या सुवार्थेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज ऑक्टोबराची तारीख 6. आम्ही मागया सर्वेस्पर बापा तुका अर्गा होगळापणी वाखाणी दिता, तुझ्या नावाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुझी सुवार्ता आयकोनच्या वखता सुवार्थेच्या आशीर्वादान बेसावान कृपेन तूं आमकां बोर. ही सुवार्ता आमकां भलायकेन बरोवन दी, कृपेन बरोवन दी. मात्र न्ही, तुझ्या मेटान सोमकोंक जाय जाल्ली सर्गीची जाणवाय आमकां लाबोवन दी. आमी मागता बापा, तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमच्या वयर पाठाय. हे पवित्र आत्म्या मजत दारा, तूं आमकां मजत दी. हे मागणें आमी करता बापा तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतल्यान वाचप. आवास्वर दुसरो वड 18:26. जेनेसीस 2:18-24. सर्वेस्पोर देव म्हणालो, मनशान एकसुरो आसचें बरें न्ही. हांव ताका फावत आसली सांगातीण करून दितलो. आनी सर्वेस्परा देवान दरडीचे मातये तावन सर मनशाची आनी अंतराळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडली. जे नांव मनशान एक प्राणयाक दिलें तेंच नांव तांचें जावंक जाय आसलें. मनशान सर जानवरांक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर मनजातींक नांवां दिलीं, पूण ताका फावत असली सांगातीण मेळ्ळी ना. तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली. सर्वेस्परा देवान मनशातावन काडलेल्या बोरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हळें, शेकी ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नरातावन तिका काडल्या. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपल्या बायलेक एकवटता आनी ती दोगांय एकच कूड जातात. अंतर्गीत कीर्तन 120:8. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पोर आमचेर आशीर्वाद घालू. सुम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलता ती सुभागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुखेस्त आनी तुजें सगळें नंदन जातलें. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पोर आमचेर आशीर्वाद घालू. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडांत तुजी पतीण फळादायक दाखवली बरी आसतली. तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी वसतली. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पोर आमचेर आशीर्वाद घालू. सर्वेस्पोराचे बेंबिरांत आसलेल्याक असलें भाग फावो जातलें. सियोनांतलो सर्वेस्पोर तुजेर आशीर्वाद घालू. सगळ्या तुज्या जिवितांत जेरुसलेमाचें सुबामपण पळोवंक तुका फावो जावं. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पोर आमचेर आशीर्वाद घालू. तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवंक तुका फावो करूं. इस्रायलाचेर शांती देवूं. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पोर आमचेर आशीर्वाद घालू. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतल्यान वाचप. आवास्वर 2:9-11. इब्रू चॅप्टर 2:9-11. भावां भयणीनो, जेजूक थोड्या काळाक देवदूतां प्रास ल्हान केल्लो आमी पळयता. कित्याक देवाचे उदार कुशे प्रमाणे ताणें समेस्त मनशा खातीर मरण सोंसीचें आसलें. ताणें मरण सोंसलें देखून आतां ताणें महिमेचो आनी मानाचो मुकोट जोडला तें आमी पळयता. सर्वस्तूचो आरंभ आनी अंत जावन आसलेल्या देवान जैत्य पुतांक महिमेवंत करच्याक तांच्या तारणाच्या कर्ताक जेजूक कश्टा मुखांत पयलें संपूर्ण करी जाय आसलें. कित्याक पवित्र करतल्याचो आनी पवित्र जाल्ल्याचो सकटाचो बाप एकलोच. देखूनच तांकां आपले भाव म्हणूंक तो लजना. सर्वेस्पराक जय जय.
आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सुवें रावता आनी तसो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. सर्वेस्पराक जय जय. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळ थोडे फारी जेव जेजू सरशी येवन ताका पारखुच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. एक दादल्यान आपले बायलेक सोडयेत वेळ. जेजून तांकां फाटीं सवाल केले. मोइजेन तुमकां कितें फरमायलां? तांणी जाप दिली. वेगळा साराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हणून मोइजेन राजा दिल्या. पूण जेजून तांकां सांगलें, तुमी असल्या संगतींनी तुमचेच कुशेचे म्हणल्या खातीर ताणें तुमकां हो कायदो बरोवन घाल्लो. तरी पूण रचनेचे सुरवेतावनूच देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणा पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो. ती दोगांय एक जाताली. देखून ह्या फुडां ती दोगांनी भागार एकच. त्या पासून देवान जोडिलां ते मनीस मोडिना जावं. आनी ते सर घरा आसतना शिसांनी परत्यान त्या विशयान जेजू लागीं सवाल केले. तांकां ताणें सांगलें, जो कोण आपल्या बायलेक सोडून दुसऱ्या लागीं लग्न जाता तो आपल्या बायले विरोध प्रदुवार आदारता. तशेंच जी कोण आपल्या दादल्याक सोडून दुसऱ्या लागीं लग्न जाता ती प्रदुवार आदारता. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकांन तांकां ताचे सरशी हाडली. पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेस्टायलें. हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिसा लागीं तो म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात, कित्याक देवाचें राज्य तसल्याचेंच सै. सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण देवाचें राज्य एक ल्हान भुरगे बरी मानून घेना ताका तातूंत रीग आसची ना. उपरांत जेजून भुरग्यांक पोटलोवन धरलीं आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. जेजू क्रिस्त थंय मोगाचो भाव भयणीनो, आयची वाचपां आमकां काजर, विच्छेदन, भुरग्यां विशयांत आमकां शिकोवन दिता. फारीजेव येवन जेजूक सवाल करतात. खंयच्याय कारणा खातीर एका दादल्यान बायलेक सोडयेत गी. वय मोइजेन द्वितीय नियमान बरयल्लें 23व्या आवास्वरांत 1 तावन 4थ्या वळी पर्यंत तें अपार्थ कर्ण आनी तद्विरुद्ध जावन इंटरप्रिटेशन तांणी करून घेतलें. जेजू देवाचे नियम कितें, देवाची येवजण कितें स्पश्ट तो सांगता. काजर असो साक्रामेंत जेजून त्या साक्रामेंता रुपाक ताणें उबारलो. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या आवास्वरांत आमी वाचता आनी सबार आमकां ताजे विशयान माहिती बायबल दिता. काजरी जोड्यांक विशेष मापान तयारायचे दोतोर न्हू आसता. पूण काजर एक आपोवणें, ते आपोवणें दिवचें देवान. आनी हाच्या पयल्या उत्पत्ती ग्रंथान देव कितल्या सुबित्र रितीन रचने विशयान सांगता. तुमी आयकल्लें जाल्यार देवान सगळ्या मनजातीक रचलें आनी मनजातीक रचून ताणें मनशा मुखार ताका हाडली. म्हणजे ह्या सृश्टीचो मुकुट जावन ताणें मनशाक रचलो आनी मनशा मुखार ताका हाडली. मनीस कितें नांव दिता गी पळया म्हणून. आनी मनशान कितें नांव दिलें तें नांव प्राणियांक जालें. आनी एक उतर स्पश्ट सांगता पवित्र बरयणार, उत्पत्ती ग्रंथ बरयलो पवित्रत्म्याच्या प्रेरणांत. त्या जानवरांमध्ये म्हणजे मनजातीमध्ये ताका फावो तसली सांगातीण मेळोवंक ना. म्हणजे कितें आमकां पयसुल्लो सांगता, जानवर एका दादल्याक एका बायलेक सांगात दिवंक शकना.
आमी पळयता ह्या संवसारांत आज कितें घडटा, जानवरां लागीं काजर जावचें, जानवरां लागीं कुडीची करणी करची, हें सक्कड देवाच्या येवजण विरोध. त्या खातीर देव कितें करता, मनशाक गाढ न्हिदेंत घालता आनी ताची बोर काडटा आनी स्त्रियेक तो रचता. बायबल आमकां सांगता ती जावन आसा एक मजतदार. म्हळ्यार अर्थ कितें? आमी कोणा मजतदार म्हणटा? पवित्र आत्म्या मजतदार म्हणटा म्हणजे ती पवित्र. हांगा हेल्पर म्हळ्यार हांगा सेवाकी म्हणलो अर्थ न्ही. पोरण्या सोल्ल्यांत दावीद सांगता, राई म्हजो देव म्हजो मजतदार, गॉड इज माय हेल्पर आमी म्हणटा. म्हणजे तो इल्लो एक हंत वयरत आसा हेल्पर म्हळ्यार देवान तितलो मोग केलो मनशा कोळाचो, ताणें सांगातीन रचली. त्या खातीर काजराचो साक्रामेंत मनशाच्या चिंतपा प्रमाणे आमी सांगात आयल्या तो चड दीस बाळगना. त्या खातीर हांवें सांगचें आसा केदाळे, मॅट्रिमोनी इज नॉट मॅटर ऑफ मनी. मॅट्रिमोनी इज नॉट मॅटर ऑफ मनी. मॅट्रिमोनी पयशांच्या पयशांचो संबंद न्ही. तो पयशे गरज न्ही, जायचे ते कितें गरज. आनी दोन कुडी सांगात आयल्यार काजर जायना. दोन मोनां सांगात आयल्यार काजर जाता. ती मोनां सांगात येजय जाल्यार ताका दैवीक प्रेरणा आसचय, ते मागणें जायचंय, भावार्थ जायचंय. ना जाल्यार नाका जाल्यार सक्कड. आतां पोरेक आवय येवन म्हज्या कडेन रडटाली, म्हजी धूव आनी ते काजर जावना. सबार जाणां म्हाका सांगते आसात, सांगात जियेते आसात, तांकां भुरगीं नाकात. म्हणजे तसली सांगात जियोवचें देवाची येवजण न्हय. काजर जावन म्हाका भुरगीं नाका म्हणजे देवाची येवजण न्हय. देवाची येवजण कितें, तांकां देवान सांगाता घालें. त्या खातीर जेजू परत आमकां सांगता, जें कितें देवान जोडिलां खंयचीय सकत मोडिना जावं. म्हळ्यार तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो आनी न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली. बोर काळीज राखता. एक स्त्री कुटुंब म्हणलें काळीज राखता. कुटुंब हें काळीज, पवित्र सभेचें काळीज, देवाचें काळीज जावन आसा कुटुंब. त्या खातीर मिसांव आनी बेसांव दोनी देव दिता, दादल्याकी स्त्रियेकी. आनी ती सुवात मासान भरली. सर्वेस्परा देवान मनशांतून काडलेल्या बरीची एक स्त्री रचली आनी मनशा मुखार हाडली. आनी तेन्ना मनशान म्हळें ताजी संतोशाची, काळजाची बोगणां उतरां म्हळ्यार, शेकी ही म्हज्या हाडाचें हाड. मनजाती म्हज्या हाडाचें हाड न्हय, प्राणियो म्हज्या हाडाचें हाड न्हय, ही सृश्टी हाडाचें हाड न्हय, ही स्त्री म्हज्या हाडाचें हाड आनी मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नर आतावन तिका काडल्या. आमी म्हणटा मॅन एंड वुमन, मेल एंड फिमेल. आनी तूं कोण ओडू कोण ल्हान खंयचेय ना. आनी तूं देवाची येवजण कितें म्हणल्यार आमी समजचय. देवाची येवजण बोरेंपण, देवाची येवजण मोग, देवाची येवजण आशिर्वाद, देवाची येवजण कुरपा. कुटुंब एक कुरपेचे आशिर्वाद जर जावंक पावता. त्या खातीर नांव तिच्या नारी कित्याक नारातावन काडल्या. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा म्हळ्यार अर्थ पाश्टली सोडता, मोग सोडता म्हणलो अर्थ न्ही, तांकां वचून खंय कांडोडयता म्हणलो अर्थ न्ही. आनी आपल्या बायलेक एक ओडटा आनी ती दोगांय एकच कूड जातात. त्या खातीर हो बांद, हो संबंद तिसऱ्या लागीं केदीस वांटून घेवंक साधना. त्या खातीर कुडीचो संबंद पवित्र जाता केदाळा लग्नाच्या साक्रामेंतान तो पवित्र जाता. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू आज आमकां ह्या 3 विशयान सांगता. एक लग्न, तशेंच विच्छेदन आनी तशेंच तो उलयता भुरग्यां विशयांत. ताका पारकोच्या इराद्यान फारिजेव सवाल करतात. एक दादल्यान आपल्या बायलेक सोडयत वे. जेजू ताका सवाल करता, खंयच्यान कितें बरयलां? वेगळ्याची चीट बरोवन तुमी सोडयत म्हूण रजा दिल्या. पूण जेजू सांगता, तुमी असल्या संगतींनी तुमचेच कुशेच्या म्हणल्या खातीर पळय असल्या संगतींनी पळय आमी हर एकल्यांनी जेजून देवाची कुशी पडली.
काजरी जोड्यांनी देवाची कुशी पाळी जाई. आमी याजाक रिलिजियसली देवाची कुशी पाळी जाई. बावतिस्म घेतलेल्या हर एकल्यानी देवाची कुशी पाळी जाय. देवाच्या कुशेक आमी काल्तिमान घाली जाय. ताची कुशी सोड न्हू आमी आमची कुशी करची न्ही ह्या संवसारान. म्हज्या भाव भयणीनो, त्या खातीर खरो संतोष, खरो आनंद तो आमकां सुम्यातय देवातय ताका विधेय जातना आमच्या कुटुंबात जिवितांत तो लाभता. तरी पूण रचनेच्या सुरवेर तावनूच देवान तांकां दादलो आनी बायल घालन रचली. जेजू परत सांगता, रचनेच्या सुरवेर तावन देवान तांकां दादलो आनी बायल घालन रचली. दादलो आनी दादलो सालिंग काम ना, लेस्बियनिझम बायल आनी बायल ना, ताणें रचूंक ना. त्या खातीर कोणीय सांगूंक जायना हें सहज, हें सारकें, खंडिती ना. देवाचे नियम आनी नैसर्गीक नियम तुम्ही पळोवचे जाल्यार त्या खातीर पळया, बायबल आमकां सांगता सृश्टी समेत राखून आसा काय. तुम्ही सकाळांक हांव वाचूंक उलो दिता. रोमाकारा बरयलें पत्र, पयलो आवास्वर 18-32, रोमन्स 1:18-32 तुम्ही वाचा. मनशाकुळेच्या उपरांत कितें म्हणून सविस्तार रितीन सांग पावल थंय बरोवन आमकां सांगता. आनी ती दोगांय एक जातली. ती दोगांय बागार एकच. त्या पासून देवान जोडिलां, मनीस मोडिना जावं. देवान जोडिलां, मनीस मोडिना जावं. आज सबार संगत्यो मोडते आसात, कुटुंबां पडते आसात, भुरगीं रडते आसात आनी आज संवसार बुडते आसा. म्हाका भाव भयणीनो, चिंता खंय आसा आज तुमचें कुटुंब? कशें आसा तुमचें आज कुटुंब? जावं पुरो उलयतना कितलींशीं कुटुंबां मोडून गेल्यान, तुटून गेल्यान आनी भुरगीं आवय सपरेट बापूय सपरेट जावन आसली, भुरगीं कश्टोन आसात. म्हाका भाव भयणीनो, ते गाय हर्ट्स गूण करूंक एकलो सुसकता सर्वेस्पर देव, स्वामी जेजू क्रिस्त आनी पवित्र आत्मो. त्या खातीर ते घरा आसतना शिशी सारता तें कशें चक्कड साद जाता. आनी तो सांगता पळय, आपल्या बैलेक सोडून दुसऱ्या लागीं लग्न जाता, या दादल्याक सोडून दुसऱ्या लागीं लग्न जाता, तो प्रदुवार आदारता. देवाचो उपदेश सांगता, प्रदुवार करी नाका. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें जिवीत आमी सारकें करी जाय. विविध रितींनी ताका पवित्र सभा आमकां वांटो ह्या आमकां पवित्र सभेचें कानून आमकां सांगता. जर तर तुमचें जिवीत सारकें ना जाल्यार तुमी तें सारकें करून घेवंक तुमच्या विगारा लागीं ह्या एका आत्मीक दुरोक्तारा लागीं तुमी उलया. पातकांत जियेनाकात. कित्याक देवाच्या कुटुंबाक, पवित्र भगवंत त्रिदादेच्या कुटुंबाक आमच्या कुटुंब समर्पून आमी जियोंक आसा, मात्र दी वचोंक आसा. भगवंत कुटुंबा सारकें आमचें कुटुंब जावंक आसा. त्या खातीर आज आमचीं कुटुंबां आशिर्वादीत जावन दीत. पापा जुआंव पौल केदाळे सांगतलो, म्हाका बरी कुटुंबां दिया, हांव तुमकां बरी पवित्र सभा दिता म्हणून. आज कुटुंब जावन आसा एक पवित्र सभा. एक कुटुंबां सांगाता मेळोन आमकां एक फिरगस कुटुंब ह्या आमच्या वाराडे दियेसीस जातात, ह्या पवित्र सभा जाता. त्या खातीर आज सैतान दाड घालते आसा. तो आयला चोरूंक, लुटूंक, नाश करूंक. कुटुंबाचेर दाड घालते आसा. कुटुंब तुटते आसा, मोडते आसा. त्या खातीर म्हाज्या भाव भयणीनो, आमी मस्त मस्त जागृत जावंक जाय आनी एकामेका सोडदोड आसूंक जाय आनी बरें समालोचन करचें. सांगाता वचून आमचें जिवीत आमी परिवर्तन ना जाल्यार आमी पिडेक बरी जावन आमी कंगाल जावन वेता. कित्याक ह्या दिसांनी आमचे भितर गर्व, अहंकार, स्वार्थ, जिद्द, हगे, हट हें सक्कड कुटुंब नाश करता. निमाणें प्राय जाता जातना थोड्यांक कळटा. म्हाका कळीत आसात, 20 वर्सां हांव पयस आसलीं कुटुंब एक जाल्लीं, 14 वर्सां हांव पयस आसलीं एक जाल्लीं, 12 वर्सां हांव पयस आसलीं एक जाल्लीं. साद आसा. देव थंय आसा, मागणें थंय आसा, स्पिरीट थंय आसा. स्वार्थ थंय ना, हांकार मोसोर हागें जगणें तें ना. खंडिती देव काम करता. त्या खातीर आमी आमकांच देवा मुखार ल्हान करून जाय आनी देव आमकां जैत दितलो. आनी जेजू सांगता पळय, आज हांवें सांगलें कितल्याशा भुरग्यां लागीं उलयतना, युथा लागीं उलयतना म्हाका अनुभव जाला आनी अनुभव जाताय आसा. आवय बापूय सांगातानात, एकच विच्छेदन जाल्यांत, एकच सोडून गेल्यांत, वेगवेगळीं रावल्यांत. तुमकां कळीत जायना, पूण ताचो प्रभाव आनी ताचो दबाव तांच्या मानसीक स्थितीर पडटा आनी तो वळो तांच्या सगळ्या ग्रोथ म्हणटा तांच्या उदरगतींत ह्या तांणी वाडोवन येवच्या रितींत मस्त ताफावत जावंक शकता.
तर जेजू आज एक संदेश दिता. ल्हान भुरग्यांक तो तकलेर हात दवरून मागता. ताचे सरशी हाडली ल्हान भुरग्यांक, पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेस्टायलें. हें पळोवन जेजू भोव चड ना खुशी जालो आनी शिसा लागीं तो म्हणलो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडयनाकात. म्हज्या भाव भयणीनो, भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें किर्तन 120:7-3 सांगता, एक भुरगें घरा येतेसर सगळें वातावरण कुटुंबाचें भुरगें बदलूंक शकता. म्हळ्यार भुरग्याक तसली एक सकत देवाची कृपा त्या भुरग्याद्वारे ह्या संवसाराक येता. आमी ल्हान भुरगीं जावन आसल्यां उडास दवरात. आनी तो सांगता, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडयनाकात, कित्याक देवाचें राज्य तसल्याचें सई. सो तस हांव तुमकां सांगता, जो कोण देवाचें राज्य एक ल्हान भुरगे बरी मानून घेना, तातूंत ताका रीग आसची ना. म्हळ्यार आमी कालतें जावंक जाय. देवाक आमी देवाचीं भुरगीं, त्या राजाक त्या भुरगे बरी जाय म्हळ्यार आमी आमकां जाय जाल्ल्या बरी जियोवंक न्ही, देवाच्या उतरा प्रमाणे, देवाच्या रुली रेगला प्रमाणे, देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आमी जिवंक आसा. कित्याक आमी देवाक सेरवल्लीं जावन आसा, संवसाराक सेरवल्लीं न्ही. त्या खातीर जेजू मागता, तुमी पळया वाचा जुआंव सुवांजेर 17वा वसवर, हे संवसाराक सेरवल्ले न्ही. आमी बावतिस्माद्वारे ताज्या राजाची भुरगीं जाल्या, ताज्या राजाक आमी वसोंक आसा. त्या खातीर आमी भुरग्यां बरी जायचय म्हणजे देवाक आमी विधेय जायचय, आमी देवाक कालतीमान घालीचय, देवा संगी आमी जियेचय. आनी ताणें कितें केलें, भुरग्यांक पोटलोवन धरलीं, तांचेर आपल्या हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमच्या कुटुंबा खातीर हांव मागतां. आज दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगता, पवित्र करतल्याक आनी पवित्र जाल्ल्या सकटांक आसा बाप एकलोच. आमकां पवित्र करतल्याक पवित्र जाल्ल्या सकटांक म्हणजे सर्वेस्पर देव आमचो मोग करता. सर्वेस्पर देवानो सगळो संवसार रचलो, ताका बरो दिसलो आनी मनशाक ताचो बुकोड करन ताणें नेटयलो. आनी आज ह्या सगळ्या सृश्टेंत ताणें मनशाक दवरला जाल्यार देवाची कृपा आमकां कळीत आसा. एक पॅन्डेमीक येता जाल्यार कितें जालें म्हणून कळीत आसा. तर आमचो जीव आमच्या देवाक आमी समर्पण दिवया. आमचें न्ही कितेंय उणेंपण आसा, अस्कत काय आसा, ताफावात आसा, तें सारकें करून घेवया. आमी एकामेका सोड दोडू, एकामेका समाधान, एकामेका संवाद हें गरजेचें. मोगाच्या पोतिणीनो पोतिनो, जर तर तुमी पयस आसात, बायबल आमकां सांगता, कोलोसिगरा बरयलें पत्र 3रो वसवर 18, तशेंच पयल्या पेद्रूचें पत्र 3रो वसवर 1-11 तुमी वाचल्यार तुमी देवान दिल्ल्या त्या जिविताच्यो 6 दायी जिण्यो, त्या खातीर तुमचे मदें आसो तो मोग, सोडदोडू, बोगसाणें तें वर्तें जावन आसचंय आनी सोमी तुमकां कृपा दितलो, आदार दितलो. जर तर बायबल आमकां सांगता, पोतिणीनो तुमच्या पतीचो मोग करा, पतीनो तुमच्या पत्नीचो मोग करा, पत्नीनो तुमच्या पतीक विधेय जाया. विधेयपण आनी मोग एकाच नाण्याची 2 मुखां. तुम्ही सांगोंक पुरो, फादर तुमकां सांगोंक सुलाभ, सांगोंक खंयचेय सुलाभ ना, आयकूंक खंयचेय सुलाभ ना. जेजू सत उलयता. गेल्या त्या आयतारा तुमी आयकलें जावं पुरो, तुजो हात पातका कारण जायत जाल्यार हात कातरून काड, दोळो पातका कारण जायत जाल्यार दोळो कातरून काड, दोळो कोंकून काड, पाय कारण जायत जाल्यार तर तुमी चिंता काजरी जिवितच पातका कारण जायत जाल्यार आमी नासाक वेतल्या. त्या खातीर मोगाचे भाव भयणीनो, जेजू शीद उलयता, स्ट्रेट उलयता, तो कॉम्प्रोमायज खंयचें करूंक वचना. तो सांगता कितें देवान जोडिलां तें मनीस मोडिना जावं. त्या खातीर आयच्या दिसा हांव सकड कुटुंबा खातीर, संवसारांतल्या 730 करोड कुटुंबा खातीर, भारत गोंयच्या 130 करोड कुटुंबा खातीर, कर्नाटकाच्या 7.5 करोड कुटुंबा खातीर हांव मागतां. तर कुटुंबाच्या वडिलांक, आवय बापयंक, पती पत्नींक, भुरग्यांक, भुरग्यांचे देणे नासलेल्या भुरग्यांचे देणे देव दिवं दी. काजाऱ्या सैरिक्यो मेळनातल्या बऱ्यो सैरिक्यो मेळों दी. कुटुंब वेगळाचार जाला, पासाळ्ळां, तुटलां, सर्वीस परसो ओतमो थंय देवोन येवं दी. अनकर, बनपस, बंदड्यो थंयतोन पयस वचून दिता. समाधान दिसत मो काम करूं दी. देवा तुका आसात कितेंच ना, कितें तुवें जोडलां. जर तर स्वार्थान, अहंकारान, गर्वान, या मानसीक स्थितीन तें पयस जालां जाल्यार गूण करूंक तूं शकताय. गूण कर सोम्या. आनी हें सूक्ष्म कुटुंबाचें जिवीत एक सूक्ष्म जावन आसा, व्हेरी सेन्सिटीव इश्यू, आनी तुका कळीत आसा. पूण
तुझे मुखार कोण सर पडता तू ताका आशीर्वादीत करताय, पवित्रात्म्यान भरताय, सक्तेन भरताय. आज जर एक कुटुंबा सक्तेन भर, आशीर्वादान भर, पवित्र कर, अंकर बनपस बंदडो कुटुंबा जिवितांतून पयस वचून दीत. सर्वेस्पर हांव मागता आज कितलेशा कुटुंबांत समाधान ना, शांती ना, झगडे 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 थोड्या कुटुंबांनी, मागणें उणें जालां. ह्या सामाजीक अंतरजाळा, ह्या सामाजीक सोशल मीडिया अटॅक करते आसा. ह्या द्वारे आमचे मदलो संबंध आर्टिफिशियल जाते आसा, कृतक जाते आसा. एकामेका उलोवंक टायम ना. आमी घरा बसल्यार आतां मोबायल काडून एकामेकाचे दोळे पळोवन उलयना. आज पती पत्नी मदें घरा भितर आसूनी वेगळाचारान जियेते आसात. सर्वेस्परा तुजी दया आमच्या कुटुंबाच्या संबंधाचेर देवून येवं दी. अंकर बनपस बंदडो कुटुंबाच्या पाळा समेत काडूडे, कुटुंबाचे मूळ तुज्या आशिर्वादान बरो. आनी ह्या घडये कोणाक मागण्याची गरज आसा गे तांकां सगळ्यांक तूं अभिषेक कर म्हणून मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. सर पदवेदार देव अरिया कुटुंबा भलायकेन बरोवन दी, सुटकेन बरोवन दी. आनी त्या कुटुंबाचे अंकर बनपस बंदड्यो जेजूच्या नांवान बांदून मोडून पादोडून दी म्हणून मागता. देवाची आशिर्वादां तुमचे, तुमच्या कुटुंबाचे. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां आशिर्वादान बरो. बाबू फ्रँकलिन सोजो शो मोगादियेसीस म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसांवा खातीर आनी संवसारांतल्या सर कुटुंबा खातीर एक दिसा आमी मागया. आमेन.